आमी गोंयकारान एकठांय जावपा जाय आनी कायद्याच्या दृश्टीन जे कितें आमी मांडपा जाय, जे कशें जजमेंट जाल्लो आसा हाजो अभ्यास करून जे कितें करपा जाय गोंयचे वतीन आनी भारताच्या वतीन भारताचे मिनिस्टर जे आसात तांकां मेळोन आयज आमच्या भुरग्याचो जो अन्याय जाल्लो आसा हेका दूर करपाक आमी संघटीत रावपा जाय. Whatever petition that you are giving, I'll carry it personally to Mrs. Sushma Swaraj and simultaneously make use of our MPs, whoever whom I can meet. ते करूया आणि हो अन्याय दूर करपाचो प्रयत्न करूया. आमचो एकूच मोठो एकूच उद्देश आसूंक जाय, एकूच विजन आसूंक जाय की रायन घरा बेगीन कसो पावतलो. आनी हे बेश्टे सुषमा स्वराजांनी हे म्हटलें म्हणून जायना. सुषमा स्वराजाकूय थंय कितें करतले जाय तर तिणीय करूंक जाय आनी तिवूय करतली ही दुबाव ना. रायनाची आवय म्हणटा ताका कसोय करून परत हाडात. Request to the External Affairs Minister, Madam Sushma Swaraj, to take up a case and bring our son Ryan back home. पालयेकार म्हणटा मंत्री म्हूण खंय शक्य तितलो आदार करतलो. वो सरकार त्यांच्या बरोबर आसा, तांकां जाय ती मदत वो सरकार करतलो. एक मंत्री ह्या नात्यान, एक ह्या सरकारचो मंत्री ह्या नात्यान. Poor Ryan, as a innocent boy, तुम्ही जाणान सगळे शेवलेचा तसंच शेवले भायरचा लोक हांव मागता तुमचे थंय रायनाक कसोय तरी तेजी सुटकेक आमी वावुरपाचे आनी तुमचो आमकां सपोर्ट जावो सगल्यांचो. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते.